सोमार 16 ऑक्टोबर मुखेल वोळ शांती तुमकां फावो जावं. नियाळाक आदार. आंकवार मारिया गोरबेस आसलेले आपले मावशे भयणीक एलिझाबेथीक भेट करूंक गेली. तिका नोमान केलें आनी तिचें नोमान आयकून एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. मारयेन एलिझाबेथीच्या घरांत भितर सरून तांकां मोग, खुशालकाय आनी शांती वांटली. ही भेट तिची शांतीची जाली, कित्याक तिच्या कुसव्यान शांतीचो कुंवर जावंक जाय. आयच्या पयल्या वाचपांत भागिवंत पावलू आपल्या पत्रांत रोमकारांक आमच्या देवा बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची दयाळाय आनी शांती फावो जावंक मागता. आमी दुसऱ्यांक भेट करूंक वेतांव तेन्ना जायते पावटी नाका जाल्ल्यो खबरो उलोवन त्या घोराब्यांतली खुशालकाय पिड्ड्यार करता आनी तांची शांती इबाडटा. घोरांत भेट दितना वो खंयसरूय कोणूय आमकां भेटता तेन्ना आमी तांचे लागीं जेजूच्या उतरांतल्यान लोवया. आमची उतरां कोरण्यो, आमचे आवंडे दुसऱ्यांक जिवीत दितले जावंक गरजेचें. आमचो सोर्गेस बाप साहेब भाग्योन जुआंव पावलू दुसरो हाची उतरां. खंयसरूय कोणाकूय तुमी भेटता तेन्ना तुज्या उलोवपांत सदांच जेजू आसूं दी. पिडेस्त आसलोल्यांक बोरव्याशांची उतरां, दुखी जाल्ल्यांक बुजवण आनी आदी. अशें आजून जेजू मेळूंक ना तांकां जेजू दिवंक वावरुया. शांतीचें जिवीत जिवंक आनी शांती विस्तारूंक देवान आमकां आपयल्यांत. म्हजो थाराव शांतीन जिवन शांती विस्तारूंक वावुरतलो.